4 महिने जाले मुरगांव पालिका कामगारांचो पगार उसरा घालतात. मायाची 11 तारीख जाली तरी एप्रिल म्हयन्याचो कामगारांचो पगार मुरगांव पालिकेन दिवंक नाशिल्ल्यान मुरगांव पालिके कडेन काम करपी कामगारांनी सोमारा दीस काम बंद दवरून धरणां धरली. कामगारांनी काम बंद दवरून संपाचेर गेल्ल्यान मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष नंदादीप राऊत आनी मुख्याधिकारी शांकवाळकरान कामगार आनी तांच्या संघटने बरोबर बसका घेवन कामगारांक समजोवपाचो प्रयत्न केला. कामगार मात बसकेन दिल्ल्या आश्वासनाचेर समाधानी नात. 2 दिसांनी पगार दिलो ना जाल्यार कामगार परतून संपाचेर वतले अशी शिटकावणी कामगारांनी मुरगांव पालिकेक दिल्या. स्ट्रायकार रावपाचें कारण कितें, आमकां मार्चांतलो सॅलरी घातले पूण बँकेचो इन्स्टॉलमेंट मेचे 3-4 धाडला, प्लस मार्चाचो LICचे जे इन्शुरन्साचे इन्स्टॉलमेंट धाडपाचे आसले ते अजून धाडूंक ना आयच्या टील डेट पर्यंत. प्लस हो आमचो पगार 11 तारखे पर्यंत जावंक ना. मेन म्हटल्यार चीफ ऑफिसरान गेल्या 3-4 म्हयन्या पर्यंत सिरियसली घेवंक जाय आसलेले की बाबा हेंचो सॅलरी कितें करपाचें काम, अजून टील काय सिरियसली घेवंक ना. आतां शिवक जेन्ना आमकां इन्शुरन्स दितलो की सॅलरी घालता, फाल्यां 1-2 दिसान जाल्यार आमी आयकतले, नाल्यार आमी परत कंटिन्यू स्ट्रायक फुडें धुकलता. आमी लेबरांनी आयज सगळें काम बंद दवरलें आसा, कित्याक आमकां 11 तारीख जाली तरी सुद्दां आमकां पगार ना. आनी अशें हें घडत 4 म्हयने जाले अशेंच घडटा, लेट जायत आसा पगाराक. आनी आमकां बाबा कितें कशें काय कितें तरी सांगपाचें आसता न्हू येवन, तें बी ना. आतां CP CO CP आनी VCP येवन गेलो, तेणी सांगलां पळोवया कितें करया अशें कितें उलोवन गेलो तो. आमकां काम बंद करपाचें ना, हे कोविडा हेतून आमकां बंद करपाचें ना की, पूण आतां सॅलरी आमी कशी, सॅलरी नासतना आमी उपाशी काम करपाचें, आमी पयशे येता तरी आसतना आमी काम आमचें चालूच दवरलेलें आसा. आमी आतां कितें करपाचें. म्युन्सिपालिटी 38 इयर्स केल्या. म्युन्सिपालिटीची केन्नाच सॅलरी दिना. 30 तारखेच्या भितर जाता, 30 तारीख 31 तारीख, पूण केन्ना 4-5 तारीख अशी जावंक ना. आतां जवळ 6 म्हयने जाल्या ह्या म्युन्सिपालिटीची कामगारांची सॅलरी 4 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख एक डेफिनेट तारीख ना. आज 11 तारीख जाली. आमी लेटर इंटिमेशन दिल्या, IAS जनरल सेक्रेटरी म्हणून लेटर दिल्या की 11 तारखे भितर जर तुम्ही सॅलरी क्लियर करात नाजाल्यार आमी काम बंद उडयतले. मुरगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी गौरीश शांकवाळकर म्हणटा, कामगारांच्या पगाराची फायल वित्त खात्या कडेन धाडल्या ती थंयूच आसा. स्ट्रायक असो करूं ना तेंच्यांनी आमकां इंटिमेशन दिल्लें फ्रायडे की तांची सॅलरी डिसबर्स जावना म्हणून. आनी आमी तो सॅलरी ग्रांट्स जे आसा ताजी फायल ऑलरेडी मूव केल्या, जी फायनान्स डिपार्टमेंटान आसा. आमी ती चवकशी करपाक आशिल्ली म्हणून आमी तांची शुक्रार दीस तांची मिटींग घेवपाक शकले ना म्हणून आज सकाळी तांच्यांनी काम बंद केलें. आतां आपोवन तांचे कडेन हांव उलयलां आनी तांकां सांगलां की ह्या फ्रायडे पर्यंत तांचे कितें ड्यूज आसा ते सगळे क्लियर करता. सॅलरी लेट जावपाचें कारण म्हणजे 23 तारखेच्यान मार्चाच्या 23 तारखेच्यान लॉकडावन आशिल्लें. नगराध्यक्ष नंदादीप राऊत मात दुसरेंच सांगता. नगरपालिकेची आर्थीक स्थिती बिगडल्यान तातूंत कोविड-19 दुयेंसाचो बोवाळ आशिल्ल्यान 2 म्हयन्यांचो पालिकेचो कर लोकांनी आजून भरूंक नाशिल्ल्यान पगार दिवपाक उशीर जाला खंय. एक्चुअली खरें आमकां त्रास जाता पेमेंट घालपाक. म्युन्सिपालिटी कडेन आमची फायनान्शियली म्युन्सिपालिटी हारलेली आसा. तितूर कोविड-19 लागल्यान इन्कम येवंक ना. हो म्हयनो एप्रील, मे, जून, जुलय लोक टॅक्सीस भरता. बंद आसल्या कारणान एक्चुअली 1.5-2 कोटी आमकां इन्कम येता नॉर्मली ह्या म्हयन्यान. आनी लास्ट 4-5 वर्साचें काडून पळयलें एप्रील, मे, जून, जुलय 1.5-2 कोटी इन्कम येता. तो खंय तरी कमी पडलो आनी त्रास जाले.